iCertified, where food is fortified. नमस्कार, हांव मोबायल इतल्याच खातीर पळयतालो कारण पावसाच्या दिसांनी इतली कडच्यान सद्या व्हिडिओ येतात की लौकीक खंयचो व्हिडिओ घालप आनी खंयचो व्हिडिओ घालप ना असो प्रश्न पडटा. आनी भायर तर येलो अलर्टाचेर रेड अलर्ट जालें. म्हाका दिसता लोक कालच्यान सामके डार्क रेड अलर्टा भितर जगतात गोंयभरचे. सो पांडुरंग बाब आसा आमचे बरोबर, लौकीक बाब आसा, जॉयल बाब आसा, आनीक हांव सुरवात पांडुरंग बाब तुमचे कडच्यान करता. अशें न्ही की पावस मार्चाकूच पडलो आनी आमकां खबरच नाशिल्लें की ड्रेन्स बिन्स निवळ करपा जाय बी म्हणून. पावस मायाच्या तिसरे सप्तका पडला. बेजिकली अशी एक नागरीक म्हणून आमची एक सारकी बारीक अपेक्षा आसता की मे म्हयन्याच्या सुरवाती सावन ह्यो ड्रेनी बिनी निवळ जावपाक, जी झाडां लायटीच्या खांब्याचेर आनी वायरींचेर येतात ती मातशें कापपाक बिपपाक सुरवात जावची म्हणून. पण मायाच्या 20 आनी 21 तारखेक जर अशें दिसलें की पावस पडटा आनी हुंवारान आमी व्हांवनूच वता म्हणून, जाल्यार पांडुरंग बाब कितें हें? पावसा दोश दिवपाचो काय कोणा दोश दिवपाचो? प्रमोद, पावसाचो अंदाज काडूं येना. फाटली जर कांय वर्सां पळयलें जाल्यार वर्साचे 12 म्हयने पावस पडटाच पडटा मातसो तरी. प्रत्येक म्हयन्यान मातशी मातशी हजेरी लावन तो वयताच. सो हे फावटी हालींच सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी किंवा पंचायत लेवल आनी आपत्ती वेवस्थापन जें आसा, डिजास्टर मॅनेजमेंट, हाची फाटल्या एका मिटींग जाल्ली 4 दिसां पयलीं. आनी सगळ्या इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की मान्सून पूर्व जी कामां आसात ती टायमार करची म्हणून. म्हणजे झाडाच्या फांद्यो हें करण्या पासून, ट्रिमींग करपा पासून ते गटारां साफ करपाची सगळीं कामां सुरू जाल्लीं. पूण ताच्या पयलींच पावसान हांगा जे 2 दीस धुमशान काडला. म्हाका दिसता अरबी समुद्रात जो एक प्रेशर तयार जाला आनी कांय राज्यांनी वादळाची शक्यताय व्यक्त केल्या. सो मग फुडले 2 दीस अजुनूय गोंयान बरो मोठो पावस पडूं शकता अशी आयजूच वेधशाळेन कळीत केला. सो म्हणटकूच पावस हो अचकीत येयला आनी मान्सून सुरू जाल्लें अशें सिच्युएशन आत्तां आसा. आतां आयज सकाळीं हांव पेडणे आशिल्लो, मागीर हांव बिचोले गेला, 70च्यान वचून करून आयज हांव पणजे येयला, आमी कांय मिटींग आशिल्लें. जाल्यार सगळे कडेन जर पळयलें जाल्यार सगळे कडेन सेम पावस आसा आयज. जे न्हंयो ज्यो सुकिल्ल्यो गांवांतल्यो त्यो सुद्दां तांकां असो उदक आयला ह्या 2 दिसान. इतली परिस्थिती वायट आसा. म्हापसा सारक्या शहरात की पेडण्या, सत्तरीन, बिचोलेन सगळे उदक म्हणजे दुकानांनी घरांनी उदक गेल्लें आसा ह्या 2 दिसान, काल आनी आयज. सो म्हाका दिसता की मिस्टेक हितून तूं काय प्रशासनाचें आमी म्हणपाक जायना, कारण कामां सुरू आशिल्लीं प्रमोद. जी लायट शटडावन आसत, ती रिपेरींग कामां आसत, सगळीं कामां सुरू आशिल्लीं फाटल्या 3-4 दिसांच्यान. वेगवेगळ्या नोटीसी आशिल्ल्यो की लायट नासतली ह्या दिसा, अमूक वेळा खातीर, दुरुस्ती खातीर लायट नासतली, गटाराची हें आशिल्ली साफ सफाई. एक बरी गजाल जाली की पणजेन ही सिच्युएशन दिसूंक ना ह्या फावटी. सो म्हाका दिसता की ती ड्रेनेज सिस्टम जी केल्या म्हणटा स्मार्ट सिटीन, ती कामाक येयल्या काय कितें ती अशें दिसता. पूण ती जेन्ना जुनान सारको पावस सुरू जातलो तेन्नाच कळटलें. पूण आत्ताचे घडये कामां सुरू आशिल्लीं सगळे कडेन आनी ह्या पावसान तातूंत हें केल्लें आसा, व्यत्यय हाडला. हय लौकीक, कितें जालें हें? म्हणजे आमकां ती हुंवाराची जी दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटात ती जर दृश्य पळयलीं जाल्यार कामां जाल्यांत काय कामां जालें नात? गोंयान म्हणजे ह्या बेल्टाकूच असो मनसून आमी म्हणटा, मनसून केरळा पावलो, मागीर तो कर्नाटक, मागीर गोवा, मागीर तो वयर पर्यंत जाता. एक आमी मनसून फॉलो करता. पण तेच्या पयलीं प्री मनसून शावर पडटात. आनी आतां अशें जालां की वर्सभर मदीं मदीं पावस पडत आसता. तो जानेवारीनूय पडटा, तो डिसेंबरानूय पडटा. सो प्री मनसूनाचो जो कामाचो बी जो कॉन्सेप्ट आसा तो सुद्दां आतां रिलूक करपाची गरज आसा. ते करता आसतना आनी हे जे प्री मनसून मातशे शावर आसता पळय न्हू, मदींच पावस पडटा, तो एक्चुली ह्या कामाचो टेस्टिंग टायम आसपाक जाय. आपलें काम सारकें जालां काय पळोवपा आनी मागीर उरला ती फुडली हें करपा. पण हे फावट कामां चलतालीं जशी वर्ष पद्दती प्रमाण तेंची कामां चलतालीं पळय न्हू. आनी लास्ट म्हणजे 10 दीस पयलींच, एक जुनाचे फर्स्ट विकाक एक 15 दीस पयलींच हो मोठो म्हणजे अपेक्षा नासलो इतलो पावस पडटलो म्हणून. तो येयल्ल्यान मातशी ही धांदल सगल्यांची जाली. कामां चालू आसली, अशें ना की कामां पयला दिसता तुका कामां चालू आशिल्लीं म्हणून? म्हापशेची एक स्टोरी तशी आहा की म्हापसा आमी म्हणटात म्हापसाचो डेव्हलपमेंटाचेर आमी रिल्स पळयता, आमी खुबश्यो गजाली म्हणटा की ते अशेंच चलत येयला आनी ते अशेंच चलपाचें म्हणून. थंय कितेंय जालें लिडर बदल एवरी टायम तेंचो बस स्टँड धरलो, तेंचो बाजार धरलो, सगळे गोंयभर वेगळे वेगळे बदल जायता. पण म्हापशेच्यो गजाली त्यो बदलना. सो म्हाका दिसता त्यो अशेंच चलपाचें. आनी काम कोताकच काडलें म्हापशा.
तो म्हणटा म्हापशेकारय तशे व्हडले काय रिएक्ट जायनात अशें चलपाचें म्हणटाय म्हापशां. तुका दिसता पयल्यार कामां बिमां आतां कामां चल्लीं अशीं दिसतालीं पण एकदां पावस पडटकीर ती खंय गेलीं. एवरी इयर आमकां पळय आसा मेयान पावस पडटाच टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे मे बी समटायम्स अर्ली समटायम्स लेट बट प्री monsoon येताच आनी इट्स अ हेवी डावनपोर एवरी इयर इफ यू सी लास्ट इयर ऑर इवन प्रायर टू दॅट यू सी हेवी डावनपोर फ्लडिंग जातात. ना आतां आमी एपोटीक म्हणलें की प्लॅनिंग करया अशें करया मिटिंगी जाल्यो अशें जाल्यो खूब जाल्यो आनी ऑर्डरूय काडली की रोड डिगींग बंद करचें म्हणलें लायक एवरी इयर दे इश्यू दीस ऑर्डर दॅट रोड डिगींग हॅज टू बी बॅन्ड. पूण ऑन द ग्रावंड कितें जालें ऑन द ग्रावंड वाय आर वी स्टील स्ट्रगलिंग टू बी प्रिपेर्ड. This rain has again showed us that we are completely underprepared. Otherwise, नाल्यार पळय आतां तो पावस पडलो आमचे हे गेले बुडोवन गेले सगळे आनी आतां हे हॉट मिक्सिंग करूंक भायर सरल्या. आतां नाल्यार डिसिल्टिंग करता म्हापशें आतां पावसान रेन इज स्टील कॅरिंग ऑन बट दे आर स्टील गोईंग ऑन विथ हॉट मिक्सिंग रोड्स डिसिल्टिंग. हें पयलीं कित्याक जायनाशिल्लें before this rain. Now there was a advisory of the monsoon weather update आशिल्लो की there will be rainfall from 20th 21st. अकस्मात जावंक नाशिल्लें बरोबर. See 5-6 days and we are now have a red alert also. There was an orange alert earlier. तुम्ही ते हे करूंकच ना कोणें सिरियस घेवंकच ना. देन वॉट इज दीस प्रिपेर्डनेस आनी आमी कितें म्हणटा मिटिंगी गेल्यो आनी तशें केलें म्हणून खंय आसा वॉट इज द स्टेट. पावटी अलर्ट असलो पळय न्हू तो सारको एक्युरेट फॉर अ चेंज ह्या खेपेक IMDन सांगलें पावस पडटलो आनी पडलो बरोबर. सो आनी इतलें सांगिल्लें की येलो अलर्ट आसतलो तांणी क्लियर सांगिल्लें की पावस चड पडटलो अशें आसतना ह्यो गजाली घडल्यो. Either our officials do not believe in these weather updates. Sometimes they have gone wrong. I'm not saying they are always right. No, it is. I don't have a problem with weather update being wrong. Yeah. My problem is you are already in the third week of May. Third week of May. So you should have been sorted. Yeah. And खूब फावटी ह्या फावटी म्हणजे फोंडे एक ते भाटीकारान व्हिडिओ रिलीज केल्लो पडट्या पावसान हॉट मिक्सिंग करताले मागीर तो एक मळ्यांतलो एक काम मळ्याक काल चालू आशिल्लें. सो मळ्याक काल चालू आशिल्लें ते मातशें म्हणजे पावस पडटा आनी तूं डांबरीकरण करता म्हणजे ते डांबरीकरण तुगेलें लागतलें थंय ते वयतलें काय तूं फक्त काम वावर काडपाक जाय म्हणून काडपाचो एक प्रकार. मागीर तुमी ते हॉट मिक्सिंगाचे कोल्ड मिक्सिंगाचे मशीन हाडटा. Why you have to do this? Why can't you be prepared from the 1st of May? Start your work. हांवें काल 2 प्रकार पळयले. तूं तरी एकूच प्रकार पळयलो म्हणटा. हांवें 2 प्रकार पळयले. हांवें पयलीं पळयलो पावस पडटा आनी हॉट मिक्सिंग चालू आसा. मागीर हांवें पळयलें की पावस पडटा आनी खणप चालू आहा. खंय रस्तो खणून कोण तरी कितें तरी घालता भितर कसलो तरी केबल. आतां म्हाका 2 प्रश्न तकल्या म्हजो उजवाड पडलो. एक सरकारान क्लियर सांगिल्लें की रस्तो आनी फोडप ना बरोबर. तरी पावस पडटनाच रस्तो फोडप चालू आशिल्लें आनी हॉट मिक्सिंग कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें ते पावस पडटनाच घालप चालू आशिल्लें. The order is effective from May 15th. No road digging. Both in north and south collectors have issued orders. Yes. पण कोणे आयकल्या चालू आहा कोणेच आयकूंक ना. आनी वॉट इज द एक्शन ऑन दॅट. करेक्ट. बरें आनी पयलीं डिगींग केल्लें आशिल्लें ते तुमी सांगूंक जाय आशिल्लें ते पयलीं डिगींग केल्लें आसा ते अमूक डेटीक बंद करचें म्हणून. Correct. Fill up the dug up. No, I have seen new things being dug up. I am not even saying the old ones. Yeah. So what is this? What is this preparedness we are talking about? We will, I think, going at this scale, we will never be prepared. This will be an annual feature. आणि होर वर्साक आमकां अशेंच जातलें. हय पांडुरंग बाब हे विचित्र दिसून तुका. प्रमोद तूं म्हणटा अशें की प्री मान्सून कामां जी आसात हॉट मिक्स आसत किंवा लायटीची रिपेरिंग आसत किंवा गटारां साफ करपाचें आसत किंवा झाडां कट करपाचें आसत ही सगळीं कामां जी आसात तूं म्हणटा अशें की मेच्या हेका आनी पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या आठवड्या मेरेन सोंपोवंक जाय. कारण हेणें म्हटलें अशें की फाटलीं कांय वर्सां पयल्यार आमकां मे म्हयन्यांत पावस हो पडटाच पडटा. हय सो ताजो अंदाज घेवन एटलिस्ट हांच्यांनी पावसाच्या सिजनाच्या पयलीं सगळी तयारी जातली अशीच. म्हाका एक मनशान बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिलें कळ्ळें तुका. अशेंच बेश्ट उलयतालो ताचे कडेन. अरे म्हळें हें अशें कशें तो म्हणपालो कितें आसा सांग आमी म्हणपालो खूब फावटी रावता म्हणपालो. आमी कित्याक रावतात एकदां पावस पडलो न्ही कितें व्हांवन वता तें वचूनी म्हणून. मागीर म्हणपालो निवळ करपाक बरें पडटा. नाल्यार म्हणपालो कितें जातलें आमी पयलीं निवळ करतले मागीर पावस पडटलो मागीर कितें कितें व्हांवन येतलें आनी मागीर परत निवळ करचें पडटलें.
त्या फावटी पयलीं पावसा कितें व्हांवता तें व्हांवनी, मागीर एकदम निवळ करया. हो जो पॉयंट ऑफ व्यू हा लौकीक, हो तुका प्रॅक्टिकल दिसता काय कितें दिसता? तशें तेणी जर तशें चिंतलां कोणी कितें तेन्ना, येता पण जेन्ना थंय ब्लॉकेट जाता पळय न्हू, कितें फारवता आनी मागीर लोकांच्या दुकानांनी उदक, घरांनी उदक. आमी आतां हेजो ओडशेल तालिगांवचो इन्सिडंट पळयलो. तेंचे तेंच्यांनी चिंतूंक ना की पावस इतलो बेगीन येतलो म्हणून. तेंचें काम चालू आसलें ते क्लियर करपाचें. तो जागो जी माती आहा पळय ते काडपाचें काम चालू आसलें. पावस येयलो ती सकयल लोकांच्या घरांनी पावली. म्हणजे असली परिस्थिती येता मागीर लोकांच्या घरांनी जी माती गेल्या ती अशीच क्लियर जावची ना. बरेच उठाबशी काडच्यो. तेंचे मनीस येवन क्लियर करून दितले. कितल्योश्योच गजाली तेंच्यो मातयेन गेल्या आसतल्यो. ते फ्लोर सगळे सारके जावपाचे. म्हणजे लायफ डिस्टर्ब जाता, जाग्यार येवपाक खूप टायम लागता. अशें व्हांवून वयतले म्हणून तुमी पयलीं पावसाक आनी अशी चिंतपी आमची खूब ग्रेट मनीस आसात की एकदां पयलीं पावसाक कितें आसता तें व्हांवन वच न्ही, मागीर एकदम निवळ करया तें म्हणून. सो एक दुसरी गजाल जो विशय आयला पांडुरंग बाब, बिफोर आय गो टू जॉयल बाब, इज ज्या तरेचो आमी हो जो डेव्हलपमेंट चलयलो पळय दोंगरांचेर, झाडां कापून आनी तुगेले ताका अनिर्बंध सारको, ताजोय फटको आमकां बसपा लागलो काय कितें? कारण फर्स्ट टायम तुगेले मॉन्सून प्री मॉन्सून शावर्स काय आमी पळयले ना, पूण फर्स्ट टायम आमी असो हुंवार पळयला. म्हापशा शारां आसूं किंवा बाकीचे कडेन आसूं, आमी फर्स्ट टायम अशें सारकें वता थंय तुगेली ब्लॉकेट जाल्ली पळयल्या, उदक साचिल्ली पळयलां. काणकोणकार सारके रविंद्र भवनांतल्यानच तुगेले पावस पडटालो, थंय उदक बी पडनाशिल्लें, थंय पावसूच पडटालो. रविंद्र भवना भितरूच पावस पडटालो. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो पळयल्यात, हे जे आमी हो अनिर्बंध पळय हो जो तुगेले डेव्हलपमेंट चलयलो पळय, हांव हाजो म्हणना रोड डेव्हलपमेंट आनी ब्रिजांचो डेव्हलपमेंट म्हणना, हे जे कन्स्ट्रक्शन चलयल्या पळय आमी, हे हड्ड्यार येवपा लागलं काय म्हण आमच्या. म्हाका याद आहा फाटल्याच तुज्या रावंड टेबलान म्हापसा जेन्ना रस्त्यार उदक आयिल्लें तेन्ना हो विशय आमी घेतलेलो, म्हाका अजून याद आसा. आनी ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल ज्यो ड्रेनेजी हें करप, पावसाच्या उदकाच्यो वाट्यो वाडवप, न्हंयच्यो वाट्यो वाडवप, न्हंय भरप, शेतां भरप, हेजो सगळें चल्लां पळय, हो तेजोच दुश्परिणाम हो. आनी फाटल्या वर्साच्या वायनाडान जाला. गोंयानूय कांय कडेन आमी पळयला, पालसणां व्हडली व्हडली कोसळ्ळी, हायवे पासून ती वास्को मेरेन सगळे कडेन. आनी काले आमी पळयला की नागाळे बीन जे जाला. सो हे अजूनय पावसान भयानक करून जावं शकता. आनी हे डेव्हलपमेंटाचोच हो अनियोजीत नॉन कितें म्हणटा ताका आमी, जो प्लॅनिंग सारको जावंक नाशिल्लो, अशा गोश्टीचो हो परिणाम, दुश्परिणाम हे परिणाम दुश्परिणाम हे. सो म्हाका दिसता हेज्याकून भयानक परिस्थिती फुडें येवपाची आसा. हय जॉयल बाब, हें दिसता तुका की जे सगळे, हांव ताका आतां अनप्लॅन्डूय म्हणना, अनप्लॅन्ड हो खूब म्हाका बारीक शब्द कसो दिसता. ते आमी सामके हातभायर गेला, मेळटा थंय कापप, मेळटा थंय मागीर तुगेले बंगले बांदप, मेळटा थंय बिल्डींग बांदप. हें जें स्टार्ट जालें पळय, कांय कडेन हांवें पळयलां तुगेले नॅचरल लेक्स पुरयल्या, कांय कडेन तुगेले नॅचरल पॉन्ड तुगेले हें करून सेटलमेंट केल्या. सो हें जें आमी चलयलें पळय, जाका खरेंच म्हणून जर सांगपाचें जालें जाल्यार ताका अर्थय ना आनी जे करता तांकां क्षमाय ना. तुका दिसता ताजेय परिणाम आमकां दिसपा लागल्या म्हणून ऑलरेडी? डेफिनेटली. प्रमोद, एक हें आसा, म्हण आसा की डू नॉट प्ले विथ एनवायरमेंट और डू नॉट टॅम्पर विथ एनवायरमेंट बिकॉज एनवायरमेंट वील टेक यू डावन. एक अशें आसा की तुवें सांगलां तशें लायक लेक्स आनी आमचे नॅचरल रिसोर्सीस आसा तेंची आमची केअर करूंकच ना. आतां बुडोवन ते पुरोवन आनी तेचे वयल्यान कन्स्ट्रक्शन करून ड्रेनेजी पुरयल्या आमच्यो. सो ऑब्वियसली low lying areas have been taken over. So somewhere we will have to pay the price, and this is what we are paying for now, because we have filled in so much of concrete that there is no way, and no way the water is, or the water flow is going to wait for you. It's going to submerge you. This is going to take you down. And कितें करतले? So somewhere we have to blame ourselves. Because we have not stopped at any level. आमी एक स्टडी म्हणटा, लँड स्टडी आनी असली स्टडी तसली स्टडी, पूण ऑन द ग्राउंड वॉट इज हॅपनिंग इज कंप्लिटली सामकें इन वायलेशन. काणकोणची रविंद्र भवनाची दशा पळयतकीर पळय तुका 9 म्हयन्या भितर तुज्या मनाक लौकीक कितें भावना आयल्यो? वायट दिसता प्रमोद, कारण वचत ते मागीर ते एकाच मंदिराच्या डिपार्टमेंटा कडेन लिंक जाता, कारण पयलीं कला अकादमीचे हेजात प्रॉब्लेम जाल्लो. काल काणकोणचे आमी रविंद्र भवन एक्चुली हँडओवर जावना, ते काम 2017 दिल्लें, सुमार 59 crore समथींगचे काम तें, आनी मातशें घाई गडबडीन उद्घाटन केलें काम कंप्लीट करिनासतना. तेजो तो परिणाम म्हणपाक, आनी आजून JSIDCन हँडओवर करूं ना. सो तें एक जालें.
दुसरें आमकां अशें रिपोर्ट येता की मडगांवचे रवींद्र भवना भितर गळपाक लागला म्हणून, पण भितर कोण वचपाक दिना, कोण कन्फर्म करिना. पण तेंचे जो ऑफिशियल हें आहा पळय कम्युनिकेशन आहा, कोणाचे शोज आहा ते फाल्यांचे शो बी तियात्राचे कॅन्सल केले. सो कॅन्सल करपाक कारण कितें तरी जाय पडटलें, पण भितर ते कोणाक कन्फर्मेशन दिना, भितर प्रॉब्लेम जाला म्हणून. सो काणकोणचे एक तितून एग्जाम्पल की नवें गव्हर्मेंट जे कन्स्ट्रक्शन करता ते नवें तरी गळपाक जायना. पोन्ने एक तर थोडो टायम जालो म्हणून कितें तरी प्रॉब्लेम जाला. गळपाक जाय म्हणून सांगशीत आनी 5 वर्सांनी गळपाची वेवस्था करतले. ते थोडो टायम जाल्या उपरांत थोड्यो हें येता, कामां येता तेका आनी गळपाक लागता. पण नवें जे पोरूत ऑगस्टान कितें तरी म्हणजे वर्सूं जावना सारकें, तेका जर अशे प्रॉब्लेम जावपाक लागले जाल्यार कसले क्वॉलिटीचें काम करता आमी. एके वटेन नाका त्या जाग्यार डेव्हलपमेंट, म्हणजे आमी काही कायद्यान घालून दिलें लो लायिंग, म्हणजे कोण तरी एक कायदो तयार केला आमचे पयलीं एक्सपर्टांनी, अर्थ हांगासर असो डेव्हलपमेंट करप ना, स्लोपाचेर डेव्हलपमेंट करप ना, थंय टचूच करप नासता. आमी थंय टच करपाक वयता, तेजे परिणाम एक एक करून भोगिता. आनी एके वटेन दुसरो जो डेव्हलपमेंट आमी हेजो करता, डेव्हलपमेंट पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो, थंय इतलो बाबत करता की तेजे परिणाम म्हणजे खंयूच चल जाल्यार आमच्या पदरांत निराशाच. पांडुरंग बाब, हे जे रवींद्र भवनाचें चित्र आसा, आतां लौकीक बाब म्हणपाक लागलो की ते हँडओव्हर केला म्हणून. आतां हँडओव्हर केन्ना हाजो अर्थ छप्परच गळपाक लागतलें अशें आसपाक शकना. हँडओव्हर केन्ना म्हळ्यार एसींतल्यान आनी फॅनांतल्यान उदक गळपाक लागतलें अशें आसपाक शकना. वापरनाशिल्ले काल ते थिएटर सुद्दां आशिल्लो, एक शो तो कॅन्सल केला मागीर. सो वापरनाशिल्ले ते. पूण जें जाला पळय तेजें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. हे कित्या खातीर जाला बाबा, कित्याक म्हणजे कारण कितें हेजें, हेज्या फाटल्यान हेजी फाटली कारणां सोदची पडटली. म्हाका सर अख्खी लायब्ररी ब्लॉक सुद्दां काल जो उदकान भरलो रवींद्र भवनाचो. सो काल होच टॉपीक सगळे कडेन चर्चेक आशिल्लो. GSTCच्या कामाचेर प्रश्न चिन्ह, कोण कॉन्ट्रॅक्टर तो पोचलो, तोच कॉन्ट्रॅक्टर कला अकादमीक बी आसा जाल्यार सोदचो पडटलो तो. पूण अशें जर कॉन्ट्रॅक्टर करता आसत न्ही गव्हर्मेंट प्रोजेक्टान इतलो पयसो खर्च करून 60-70 कोटीचे प्रोजेक्ट हे, जाल्यार दुर्दैव हे, बॅड लक आमचो. बॅड लक आनी कितें लक आनी खंय हांगा तुगेलें शे तुगे हांगा ज्या तरेन तें उदक पडटालें पळय तें पळयतकीर तुगेलें खंय तकली मारप तें कळना न्ही जयल बाब. एक इंटरेस्टिंग विषय असा की आम्ही चुकी झाल्या तरीही आम्ही वी हॅव नॉट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. रवींद्र भवन सुधारना. रवींद्र भवन कितली रवींद्र भवनाची हाल तरी आम्ही पयली. इफ यू डू एन असेसमेंट ऑफ दिस रवींद्र भवन, मारगांव हॅज बीन रिपेअर्ड काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज लिकींग. तेजे पयलीं लिकींग जाल्ले, तेच्या पयलीं ऑडिटोरियमाचे रिपेअर वर्क घेतले तेच्या पयलीं. आतां परतून बंद करता ते जून जुलयान इट बी क्लोज्ड अगेन फॉर रिपेअर्स. So if you see this, I think something is going wrong, horribly wrong with audits. म्हाका दिसता ऑडिट हे करिना ओ कितें तरी क्वॉलिटी ऑडिट जावंकूच जाय आशिल्लो. वेदर इट इज कला अकॅडमी, वेदर इट इज रवींद्र भवन, वेदर इट इज दीस रवींद्र भवन इन काणकोण, तेंचो ऑडिट जावंकूच जाय आशिल्लो, क्वॉलिटी ऑडिट. सगळे गजाली येवपाच्यो केन्ना, देन यू वूड हॅव कम टू नो वॉट इज गॉन रॉंग, वॉट इज गॉन इन टू दीस रवींद्र भवन. बेश्टेच एक स्ट्रक्चर तयार केलो, वर्ल्ड क्लास म्हणलो आनी कितें म्हणलें तें जायना. एक गजाल ऑडिटाची. दुसरी म्हजें प्रामाणीक मत आसा की काम सारकें जावपाक जाय. ऑडिट करपा खातीर बिल्डींग कशी बांदप ती कळना आमकां. नो, काम सारकें करपाक जाय जाल्यार देन देर हॅज टू बी सम चेक एंड बॅलन्स. तें आसूंकच जाय. बट हांगा ज्या तरेचें काम जे काल पळयलें आमी, ज्या तरेची गळटी पळयली ती तुमी बाबा स्लॅब घाला काय स्लॅबाक बुराक मारल्यात अशी विचारपाची परिस्थिती न्ही. बट ही आतां मातशी चड जाली काणकोणा. आनी दॅट इट इज नॉट इवन 9 months नाव. ऑगस्टान इनॉग्रेशन केलें, लास्ट ऑगस्ट. आनी आतां हे ऑगस्टान 1 year जावपाचें. जे प्रमाणान तो पावस गेला, भुकंप पिड्ड्यार जाले आनी हें जालां, इट इज व्हेरी सॅड. बट हॅविंग सेड दॅट, अदर रवींद्र भवन्स आर नो बेटर. करेक्ट. They are also having leakages. They are having massive problems. Ceiling leak जाता, आनी कितें लीक जाता. सो ते प्रोजेक्ट 59 crores प्रोजेक्ट आता काणकोणचो तो. आनी मुद्दम तोच बिल्डर काय म्हणून विशय येयलो म्हणून GSIDCच्या वेबसायटीचे डिटेल्स दिल्या तेजे म्हणून कृष्णा बिल्डर म्हणून कोण तरी, आनी ताका मागीर UCJ आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंट कन्सल्टंट. आनी GSIDCच्या कामाक एक कॉन्ट्रॅक्टर आसता, एक कन्सल्टंट आसता, हे सगळे चेक करपा खातीर. तेका ते 2% 3% पयशे आसता टोटल प्रोजेक्टाचेर, ते कोठ्यांनी जाता. ते वेगळे पे करपाक जाय. हे सगळे क्वॉलिटी चेक करपाक जाय. तरी आसतना ही परिस्थिती. then in that case those people have, the officials have to be held accountable, no? ते सगळे मान्य म्हाका. ती अकाउंटेबिलिटी फिक्स जावपाक जाय, तांचेर कारवाय जावपाक जाय, सगळें मान्य म्हाका.
म्हाका सुद्दां इतलो बेजीक प्रश्न पडटा की आमी बिल्डींग कशी बांदता तें विसरले काय म्हण आतां थंयच्यान सुरवात करची पडना स्लॅब कसो घालप हें आमी विसरले ते थिएटरा भितर लायटी कशी घालप हें आमी विसरले AC खंय बसोवप हें आमी विसरले म्हळ्यार ही विचित्र परिस्थिती न्ही. If you can find 20 faults in Kala Academy, task force is finding 20 faults in मागीर मरे पळय मरे तो. आनी एक गजाल कालची ती म्हळ्यार व्हेरी सॅड न्यूज ऑफ लायनमॅन जो तुगेलो गेलो ते आतां ती तुगेली अशी कितें फर्स्ट टायम जावपी घडणूक न्ही दॅट हॅज ऑल्सो हॅपन इन द पास्ट. वॉट इज इट लौकीक वॉट इज हॅपनिंग. हो इन्सिडेंट हा पण तेजें आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा आनी अशे इन्सिडेंट पयलीं खूब जाला. हितून दोनूय गजाली आसता. एक ऑन फील्ड जो लायनमॅन आहा पळय न्हू तेंचे कडल्यान मिस्टेक जाता केन्ना ते प्रिकॉशन्स ती कंप्लीट घेवंक जाय पळय न्हू ती घेयना. हांगासरू तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आतां जस्ट आयकूं येतालें की दोनूय वटांचें काम करता तेजे दोनूय आपूण जे पॉयंटार काम करता ते दोनूय वटेन न्यूट्रल करप आसता. ते एक वटेन जालें एक वटेन म्हणजे फ्लो हेवटेच्यान येता. सो हेवटेच्यान काय खंयचो फ्लो येवचो ना कित्याक लायन फ्लो हेवटेच्यान दिता पूण अशें कितें तरी जालें म्हणून आतां प्रायमा फेसी म्हणजे तेजो रिपोर्ट येवना पण हेवटेच्यान एक करंट रिवर्स मारला अशें जाला म्हणून आयको येता पण तेजें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत घडलें. सो एक ऑन ग्रावंड प्रिकॉशन घेवप सारकें जाय. आनी दुसरें आनी एक तो वचत तें आयको येयला की कोणाचो तरी इन्वर्टर रिवर्स मारता कोणाचो तरी जनरेटर रिवर्स मारता. तेजेर आतां कशें चॅक दवरता लायटी आतां थोडे न्हू फाटले स वर्साचो डेटा जो पयलीं एसेंब्लीन दिल्लो अशें 95 समथींग 95 न्हू 100 मायज इन्सिडंट जाला 110 112 कितले तरी 95 नॉन फॅटल आहा. तितून एक इन्सिडंट तो हेजो बोरये ट्रक घेवन ते सगळे खांब्यांत घेवन पडले आनी 3 जाण मेले. अशे टोटल 19 जाण आतां पर्यंत हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लिंक आहा ते मेले फाटले 6 वर्सां. 19 गव्हर्मेंट स्टाफांची डेट ऑन ड्युटी बारीक नंबर न्ही बाबा. सो मिस्टेक जाता एकदां ते मिस्टेकींतल्यान फुडले प्रिकॉशन्स कितें घेता कळना परत सेम मिस्टेक परत जाता परत सेम प्रकारची डेथ जाता. सो हेजे सिरियसली डिपार्टमेंटानूय विचार करपाक जाय आपले प्रिकॉशन घेतना जाता इतले मायज प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर तेंच्यांनी हें करपाक जाय. हय पांडुरंग बाब कितें तुमकां कितें आयकूं येता. सो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट येवपाचो आसा आनी म्हाका डिपार्टमेंटान जेन्ना शिवोले 2023 घटना घडली तेज्या उपरांत बिचोले 2024 फाटल्या वर्सा एप्रिलान म्हाका दिसता ती. सो तेन्ना फर्स्ट टायम पावर डिपार्टमेंट सामकें अलर्ट मोडाचेर आयिल्ले आनी तेणी इन्व्हेस्टिगेशन केली कित्याक घडटा अशें. तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की अनेक कामाक हेल्परांक धाडटात. हेल्पराचें काम न्ही जाय आनी वायरमॅन सकयल रावतात लायनमॅन सकयल रावतात आनी कशें तरी कामां करतात. सो ते बिचारे तांकां ट्रेनींग नासता एक्सपिरियन्स नासता ते मागीर कशें कितें करतात आनी अशें हेणी 19 सांगलें जाल्यार 15 भुरगे लायटीची कामां करतानाच गेल्यात आमचे प्रायवेट काम करपी. कालचो भुरगो तो 70 लांबचोच एसआयटीचो म्हणजे मोल्ल्याचो तो भुरगो. सो 15 भुरगे लायटीची कामां करतानाच गेल्यात. एक म्हटल्यार ते सेफ्टी मेजर्स काय घेयनात. दुसरें म्हटल्यार इंजिनियरांचें म्हाका दिसता लक्ष नासता अशें दिसलें कारण ती पावर बंद करपाक जाय अमक्या जाग्या वयली आनी थंय ते कोण तरी रावपाक जाय. अनेक वेळा कितें जाता थंय काम चालू आनी भोल्टोजन थंय चालू करपाक हे घडटा हे बी घडटा. ते सगळ्यो गजाली भायर येयनात. जो आनी एक ती बिचोलच्या प्रकरणात आमकां लक्षांत आयलें की जनरेटर किंवा इन्वर्टर खंय तरी चालू केल्लो कोणी ताजो रिवर्स पावर आयल्लो म्हण तेतून. सो ह्यो अश्यो घटना घडटात. म्हाका दिसता प्रिकॉशन्स म्हणून ज्यो टूल्स दितात पावर डिपार्टमेंट ती ह्या भुरग्यांनी वापरपाक जाय. शेवटी जीव तुमचो तुमी लोकां खातीर कामां करता सगळें बरें आसा पूण हें अशें जावपाक जायना. अशी एक वायट प्रसंग खंयच्याच कोणाच्याच कुटुंबाचेर येवपाक जायना. मागीर ताका जी नुकसान भरपाई मेळटा आनी कितें तरी एक्स ग्रांटी बी मेळटा काय अर्थ ना. त्या काय अर्थ ना जीव गेलो न्ही तुजो. सो म्हाका दिसता हे जे प्रिकॉशन्स आसात सेफ्टी बेल्ट आसात शूज तुमकां मेळटात हेल्मेट आसात मागीर ते इन्सुलेटेड ग्लोव्ज हँड ग्लोव्ज आसात ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी करपाक जाय आनी तुमची पयली कॅर घेयात. बेश्टेच अनेक भुरगे काल हांव कांय ऑफिसरान उलयतालो अनेक भुरगे लायट चालू आसतनाय काम करतात आपूण दाखोवपाक आपूण कळटा हें दाखोवपा खातीर. पूण ते कोण जाका बरो एक्सपिरियन्स आसा तो सुट्टा भितरल्यान. जर यंग भुरगो कोण कोण ताका अनुभव ना उदाहरणार्थ समज लायनमॅनाक हेल्परांक सांगलें हेल्पराक काय खबर नासता ते कितें करपाक जाय ते तो बोर्डो गेलो. सो अशे 15 भुरगे जेणी 19 सांगले ते म्हाका दिसता ते एक्सिडेंटाक धरून पूण फाटल्या 2018 ते 2 कालच्या घटने मेरेन 15 यंग भुरगे वायरमॅन लायनमॅन लायन हेल्पर हे हेंच्यांनी जीव आपलो घालयल्लो आसा. सो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान आजून हेचेर सामको चॅक दवरपाक जाय आजून जाता इतले स्ट्रिक्ट हे करपाक तांकां. जोयल बाब कितें दिसता. Yeah, what Pandurang has said is absolutely correct. आता पळय लास्ट एप्रिलान जाल्लो तो बिचोले आफ्टर दॅट जिम सो रिवर्स मारून रिवर्स फ्लो ऑफ करंट येवन तो भुरगो मेळिल्लो
on the pole. So after that, the state was in a shock and सगळ्यांनी प्रोटोकॉल एडॉप्ट केले आनी सांगलें की आमी घराघरांनी हे इन्वर्टर आसा तेणी एक इक्विपमेंट बसोवचो, तेंचो ऑडिट करचो, समरी करची, सर्वे करची. And also there was a protocol in place. I personally spoke to some of the engineers and they said there will be a protocol in place. So now the thing is whether this protocol has been followed. In this case, now what we hear from the ground is like protocol was not entirely followed. What Lokik also is saying is partly correct, that you are supposed to have a two-way grounding so that any leakage could be grounded. Grounded, yeah. So what he is saying also is like one side it was grounded, one side it was not. And that is the area where the reverse flow happened and he got hit. Yeah. Secondly, what happens is the lineman also says, with that equipment which Pandurang is saying that, gloves down, gumboots down, te galon kaam karpak very difficult. Theoretically it is possible, but when you have thick gloves, you are not able to work on those cables. I mean, that is a matter of concern which maybe the engineers will have to, electrical engineers will have to look into. But otherwise, I think those protocols are very clearly defined. Yes. खंय तरी चुकला आणि खंय तरी आता ती इन्क्वायरी जाली तेजेर कळटलें. हांव इतल्याचेर आज थांबता. एकच गजाल म्हाका सांगचीशी दिसता, ती मागीर पावसाची गजाल आसूं किंवा ती मागीर जी दुर्घटना घडली ताजे आसूं, की खूब फावटी आमी अहवाल तयार करतात, कमिटी बसयतात आनी मागीर त्या अहवालांचें कितें जाता तें आमकां खबर आसना. ते इम्प्लिमेंट जातात काय ना खबरच ना. डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या बाबतींतय तेच. अशें न्ही की गोंयांत हाजे पयलीं डिझास्टर जालें ना. त्या डिझास्टरांचे इन्क्वायरी कमिटीज बसल्यात आनी रेकमेंडेशन्स दिल्यात. मुखार तशें कितें जाता तें खरेंच तुगेले डावन द लायन फॉलो करता काय कितें, आनी जर तें फॉलो जायना जाल्यार ताका जबाबदार कोण आनी तें करून घेवप कशें, हाजी उत्तरां कठीण न्ही. पण जो मेरेन आमी एडमिनिस्ट्रेटिवली ती जाग्यार घालना तो मेरेन प्रश्न तशेंच उरतले. हांव इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.